नमस्कार। आरडीएक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां येवकार। राफेल प्रकरणांत भाजपान शुक्रारा पणजेत काँग्रेस भवना सामकार मोर्चा काडिल्लो तेन्ना काँग्रेसीच्या महिला प्रदेशाध्यक्षान कांय कार्यकर्त्यां सयत भाजपा कार्यकर्त्यांक भडकायले म्हण आरोप भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकरान केला। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। काँग्रेस पक्षाचो निषेध करपा खातीर आमकां निषेध करपाचो कार्यक्रम दिल्लो। राष्ट्रीय पातळीचेर देशभर सगळे कार्यक्रम जाले। राफेल विरुद्ध जे काँग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी किंवा मदी मदी आमचे मंगळबाई पर्रीकराचे नाव घेताले आणि देशाक लुटले अशें म्हणटाले आणि कोर्टान भितर कांय तथ्य ना म्हणून कोर्टान सांगलें। ताचो निषेध करपा खातीर फाटल्या सोमारा मंगळारा देशभर जवळ जवळ 60 ठिकाणी पत्रकार परिषदे जाले। राष्ट्रपतीक निवेदन दिवपाचे कार्यक्रम हे डेप्युटी कलेक्टराक दिवप हे कार्यक्रम तेजोच एक भाग म्हणून हो आयचो आशिल्लो। जवळ जवळ 600 कार्यकर्ते गोंयभरांतल्या ह्या कार्यक्रमाक सामील आशिल्ले। आमची ह्या निषेध मोर्चाक सगळी परमिशन आशिल्ली। खंयच्या रस्त्यान वतलो आनी खंयच्यान फेरी मारून परत येतलो आनी खंय तेजे समारोप जातलो हे सगळे ठरलेले आमकां परमिशन आमचे कडेन आसा। आमचा मोर्चा घोशणादीस शांततेन वतालो। वाटेर काँग्रेस पक्षाच्यो कांय महिला आनी युवा कार्यकर्ते त्यांचे ऑफिसा कडेन पावतले आमकां इन्व्हेस्टिगेट करपाचो प्रयत्न केलो। सगळे कॅमेरांनी कॅप्चर जाल्ले आसा। खुबशे पत्रकार वयर काँग्रेस हावजाचे वयर रावन हेंच्यांनी फोटो घेतलेले आसा, शूटिंग केल्लें आसा। आनी मागीर ती प्रतिमा खुतिनो आसूं किंवा ती कवळेकर मेघबाई मडगांवची आशिल्ली आनीक बाकीचे तेंचे युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते, युथ काँग्रेस अशे आमकां अक्षरशः मोदी चोर है, भारतीय जनता पार्टी फटींग अशे घोशणा दिवन आमकां ते भडकोवपाचो प्रयत्न केलो। शांतता मार्गान मोर्चे काडलेलो घोशणा दीत आमी कोणाच्या विरुद्ध मनशाच्या व्यक्तीच्या विरुद्ध न्ही, आमी काँग्रेस पक्षाचे विरुद्ध जे आरोप केले तेंच्यांनी चौकीदार चोर है, कोण चौकीदार चोर है ते आता कळटले। चोराच्या उलट्या बोंबा आणि हो तुम्ही आडोवपाचो प्रयत्न केला। लोकशाही मार्गान आमी परमिशन घेवन मोर्चा काडलेलो आणि काँग्रेसवाले काय नासतना येतात आणि आमचो मोर्चा आडोवपाचो प्रयत्न करता। आमच्या पक्षाच्या नावान घोशणा दितात, आमकां ते सामोसा दिवपाची कसले तरी दूषित सामोसा कुसले सामोसा आमकां खावपाचो प्रयत्न करता। हे खंयचीच राजकीय पक्ष म्हाका दिसता हे अशें करचो ना। दुसऱ्यो पार्टीचो मोर्चा आसल्यार आमी केन्ना आमचे कडेन सुद्दां मोर्चे केले आमी ऑफिसांतल्यान पळयतात, पूण आमी हांगसरल्यान कितें चप्पल मारली, खंयचे सोऱ्याचे क्वॉर्टर मारले, सामोसा हें दिना। हेजो आमी निशेध करता।